काडून उडयल्या कामगारांक कामाचेर घेवचे ना जाल्यार आमची शेतां आमकां दिवची ह्यो मागण्यो फुडें करून पिळगांवच्या शेतकारांनी बुधवारच्यान आंदोलनाक सुरवात केल्या। शेतकार आनी थळाव्या लोकांनी माठवाडो सारमानस जंक्शना कडेन वेदांता मायनिंगे वयलो मीन येरादारीचो रस्तो बंद केला। ताका लागून फाटल्या बुधवारच्यान मीन येरादारी सध्या बंद आसा। प्रशासकीय पावंड्याचेर जोड बसका घेवनय ह्या आंदोलनाचेर अजून उपाय भायर सरूंक ना। ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक प्रशासकीय यंत्रणा सयत लोकप्रतिनिधी अपेशी ठरल्यात असो आरोप बायलांनी केला। हो इश्यू आसा चडसो मायनिंगाक लागून हे जाल्लो आसा। जेन्ना पयलीं हांगा डॅम्पोची मायन चलताली तेन्नासून तेणी एकट्या वर्कराक शेतकऱ्याक न्हू खंयचेच जे धंदे चलताले कोणाकूच तेणी त्रास करूंक ना। तेणी वेवस्थीतपणान आपले सगळे चालू दवरलेले डॅम्पोन। मागीर शेजान घेतली शेजानूच तेच केले आनी आतां तांकां असो रूल हो कित्याक करपाक जाय आसलो की आमच्या गांवाचो इतलो अन्याय तेंच्यांनी केलो की आमी जेन्ना रस्त्यानसून वयता आसतना आमच्या लोकांक आमकां अक्षरशः रडची पडटा। हे दीस आमचे जे कंपनीन हाडलेले आसा ते प्रत्येक वयत तेन्ना सांगता हे करता सोल्युशन आमच्या लोकांक व्हरून अक्षरशः 2-2, 3-3 वरां भायर तळूं मेळटा। हे ऑफिसर आहा ते आनी मेन आहा ते येवपाक पळयना। आतां हांव तांचे कडेन इतलेंच मागता जो पर्यंत कामगाराचे शेतकऱ्यांचे आनी गांवाचे जो धंद्याचे सगळे इश्यू आहा ते इश्यू जो पर्यंत सारके जायना तो पर्यंत म्हाज्या गांवा सगळ्यां कडेन हांव इतलेंच मागता की आमी समर्थपणे आमच्या स्वताक लागून आनी आमच्या भुरग्या बाळाक लागून अशीच आमी रोडार रावपाची। जेन्ना पयली मिटींग जाल्ली कंपनीची आनी पंचांची तेन्ना आमी कंपनी कडेन रिक्वेस्ट केल्ले की जेन्ना तुमी रिक्रुटमेंट एड घालता भायर तेन्ना तुमी ती रिक्रुटमेंट एड पंचायतीक दिवपाची आनी आमी आमच्या वॉर्डान जे कोण आसा पळय सुटेबल त्या पोस्टाक आमी धाडटा तेंच्यांनी ते कन्सिडर करूंक ना हांव म्हणून सांगलेलें। पण जेन्ना ते रिक्रुटमेंट करता पळय ते चडशे भायलेच आसता पिळगांवचे भायले। आनी सेकेंडली आतां जो इश्यू आसा तो शेतकऱ्यांचो आसा। तेंची मागणी कितें आसा की तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें जे तेंच्यांनी तेंचे लँड यूज केला ते ना जाल्यार तांकां परत ते लँड आसा तशें दिवपाचें जितून तेंच्यांनी आपल्या पोटाक लागून शेती परत करपाची। सो हो इश्यू आसा हो आतां कितलेशेच म्हयने चल्ला। सो खंय तरी तेंचे आयदर तेंचे कॉम्पेन्सेशन तरी दिवपाचें नाल्यार तेंचे लँड तरी तांकां तेंच्यांनी परत दिवपाचें जे करून ती आपलें पोट परत चलोवंक शकता। खुबसो तेंप जाल्लो आसा आमी कंपनी कडेन आनी ज्या गांवचो आमचो लोकल MLA आसा जशी आमची लोकल लिडरूय आसा तशीच आमचो MLA आसा हेंचे कडेन खुबशे फावटी आमचे कामगार आमची जी गांवांतले शेतकरी आसा गेल्ले आसा रिक्वेस्ट करून की तुमी आमच्या खातीर सोल्युशन हाडात मध्यस्थी करून कितके वगत वाट पळोवपाची। जी नश्ट जाल्ली शेती आसा ती कोण रिकवर करतलो परत हेच्या खातीर वावुरपी कोण। आमी तयार आसा आमच्या वरीन काम करपाक पूण कंपनी सपोर्ट करपाक रेडी आसा। कंपनी ऑलवेज शेतकऱ्यांक आनी कामगारांक यूज करून घेता आमच्या गांवाचो यूज करून घेतलेलो हा इतकी वर्सां। हे मायनिंग जो पर्यंत चलता तो पर्यंत हेंचेय बरें चलतलें तांकां पडलेलें ना गांवाचे आनी कामगारांचे आनी शेतांचे। पूण जेन्ना परत शेती हे स्टार्ट जाली मायनिंग व्हरपाक स्टार्ट जाली परत हा सगळें डस्ट जावपाक लागलो लोकांक इफेक्ट जावपाक लागलो शेती नश्ट जावपाक लागल्या। लोकांचो एकूच डिमांड आसा जे शेत आसा ते पुरवत परत हा तशें आमकां करून दियात किंवा हांगासर जे सामान तुमी उडयला ते काडात हांगासरलें। कित्याक जाय आमकां हांगा सामान जर लोकांक खर्च तांकां पडलेलें ना जाल्यार कित्याक जाय आमकां हें सगळें। आमी हांगासर आमच्या पोटाक लागून येयल्ली आसा आमची तेंच्यांनी शेतांय घेतलेली आसा आनी कामां वयल्या लोकांकूय काडून उडयले आमी कितें करपाचें आतां ताका लागून आमी आतां हांगा येयल्या कित्याक आमचें शेत आमकां जाय म्हणून आमी मागोंक येयले हांगासर ते आमकां तेंच्यांनी शेत दिवचें ना तर हें करचें कामाक घेवचें मनशाक दोनी आमचे दोनी प्रॉब्लेम सॉल्व करचे तेंच्यांनी। म्हाका एक सांगपा तर तुमी तो पर्यंत कितें करतले? आमी हांगासर थंड बसोन रावतली आमी हांगासर जो पर्यंत आमचो निर्णय जायना तो पर्यंत आमी हांगासरूच बसोन रावतली। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।